सिराक चॅप्टर 40 मनशाचें धोलडीरपण. आपले आवयच्या कुसव्यांतल्यान भायर सरतात त्या दिसाच्यान ते आपले आवय भुंयच्या कुसव्यांत परत वचो पर्यान मनशा कुला खातीर कठीण काम रचलां. आदावांच्या भुरग्यांचेर जड झूम दवरलेलें आसा. फुडाऱ्याच्या हुस्क्यांनी तांकां कितेंय भोगता आनी तांचें काळीज तांकां भिवयत जाल्यार तांच्या मरणाच्या दिसाचो आंकांत. मोहिमेच्या शिवासनार बसतल्यांक थावन तें धुलींत आनी गोबरांत जिवपी दोलदिऱ्यां मेरेन राजांची आंगवस्त्रां आनी मुकूट घातला ताका धरून ते साका फोट्याचे कपडे न्हेसतल्या मेरेन सगलो क्रोध, निर्दुकाय, गोंदळ, चांचाल, मरणाची भिरांत, दुस्मानकाय, झगडें आनी रातचो आपले खाटीचेर विसव घेता तेन्ना लेगीत ताची न्हीद ताच्या हुस्क्यांक नवो आकार दिता. मातसो विसव घेवंक आनी आड पडला तेन्ना तो न्हिदेंत आसतना दिसाच्या उजवाडांत पळयतल्या परी भिरांकूळ सपनां ताका सतायतात आनी ताचो भेस झुजा मैदाना वेल्यान सुटोन आयलोल्या एका मनशा परी जाता आनी सुरक्षीत जाग्यार पावतोच तो अजाप जावन पळयता. आनी भिवपा सारकें कांयच घडोंक ना म्हणून तो अजाप जाता. सगळ्या जिवांक, मनशांक आनी जनावरांक आनी 7 पावटी अदीक पातक्यांक मरण, रगत, झगडें, तरवार, संकोश्ट, दुकोळ, कोश्ट, मारामारी हें सगळें आसा. ह्यो सगळ्यो वस्तू नश्ट्यां खातीर रचलेल्यो आनी संवसारांत बुडटी पासून तांचेच खातीर आयलोली. मातयेंतल्यान आयलोलें मातयेंत पोत्तता आनी उदकांतल्यान आयलोलें दर्यांत पोत्तता. विविध म्हणण्यो सगळ्यो भ्रश्टाचार आनी अन्याय पुसून उडयतले पूण खरो भावाट सासणांक तोखतलो. बेकायद्यान एकठांयलोली गिरेस्तकाय एका व्हाळा भाशेन नाच जातली. एकाच गडगड्यान पावस आडलोले भाशेन आपले हात उक्ते कोत्ता तेन्ना तो संतोसता आनी तेच परी एक पातकी निसणटोनाक पावता. एका फातराचेर मुळां घेवंक सोदतल्या झाडा भाशेन देवाक मान दिनान तांचें कुटुंब वाडचें ना. सगळ्या तळ्यांच्या आनी नदींच्या देगांनी वाडटली नोंदणी सगळ्या पयलीं उमटून उडयतले. दया एक आशिर्वादाचो सर्ग आनी भिक्षा दिवप सासणांक तोखता. जाचे लागीं आपणाक जेवपा खातीर खासगी उपाय आसता आनी जो कोण जेवपा खातीर घाम गळयता ताचें जिवीत बरें आसता. पूण ताच्या परस एकलो भांदार मेळटा तो मनीस अदीक दादोशी आसता. एका भुरग्याक जल्मांत हाडप आनी एका शाराची स्थापणी करप तुजें नांव तोगयता. पूण एक सोपून वस्तोरी हांच्या दोगांय परस व्हरती. जाणवायेचो मोग सोऱ्या आनी संगीता परस काळजाक अदीक हुशारकाय दिता. कानाक गोड लागपी आवाज एके पिल्लुके आनी वेन्नूच्या संगीता परस एका गिताक तो अदीक घडसाण दिता. मर्यादीचे चालीक आनी सुंदरायेक नदर आशेता पूण ताच्या परस झोरीचे देगेर किल्लले ओरियाल्लीची कोमरी अदीक नदरेक भरता. एका सोयऱ्या वो एका इश्टा वांगडा बरे भाशेन जीव येता पूण एके घरकान्नीक एका घरकारा वांगडाक जिवप अदीक बरें. अडचणी वेळार भाव आनी सांगाताक वावुरपी आसप बरें पूण गरिबांक दिवपाची संवय केल्यार ताचे परस अदीक बरें. भांगार आनी रुपें तुजे पांय मजबूत कोत्ता
पूण एक बरी बूत ताचे परस अदीक भोवमानाची. दुडू आनी घोटाय तुका आत्मविस्वास दिता, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती तुका ताचे परस अदीक बरें. तूं सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तेन्ना तुका दुसरे कसलेच वस्तूंची गरज नासता. दुसऱ्याच्या आदाराची तुका गरज नासता. सर्वेस्पराची भोक्ती एका आशिर्वादाच्या सर्गा भाशेन व्हडल्या नांवान परस ती तुजी बरी राखण कोत्ता. भिक्षे विशीं. म्हज्या पुता, भिक्षेचेर जिवंक जगूं नाका. एक भिकारी जालोल्या परस मेल्ल्यार अदीक बरें. तुज्या जेवणा खातीर तुवें दुसऱ्याचेर पातयेवन रावचें पडलें जाल्यार तें जिवितूच म्हणून मानपाचें न्हय. दुसऱ्या मनशाचें जेवण तुजी सोकनल्ली इबाडटा. एक शाणो आनी बरे भाशेन वाडलोलो मनीस अशें करिना जावंक चोत्राय धरतलो. दुसऱ्याच्या कुस्तार जियेतलो मनीस सांगता त्यो खबरो तुका गोड दिसत, पूण ताच्या पोटान उजो पेट्टा. देवाचें उतर हें.